म्हादय अभयारण्याक वाघ वाठार अधिसूचित करपाच्या केंद्र सरकाराच्या निर्णयाचेर अभ्यास करून कितें तो निर्णय घेतलो अशें वक्तव्य गोंयचो नवो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान केला। किड्स फॉर टायगर ह्या संघटनेन शेनवारा पणजे काडिल्ल्या रॅलीचो पर्रीकार मुखेल सोयरो आसलो। वाघांचो सांबाळ करपा खातीर जागृताय करपाक सुमार 15 शाळांनी ही रॅली काडिल्ली। तांच्यांनी रिप्रेजेंटेशन दिला। आय एम ऑल्सो बेसिकली विथ द कॉज what I can do maximum I will go through the report and then only I can tell it. लोकल लीडर विश्वजितांनी अपोज केलो तो टायगर रिजर्व करपाक। आयक दाखयता हांव त्या कॉन्ट्रोवर्सीन वचना। रिजर्व करप हाचो कॉन्सिक्वन्स कितें आनी टायगर वाचप कितें हें सगळें अभ्यास करतकूच मागीर हांव येता। जयराम रमेशान जे डिसिजन घेतलेलें की म्हादयची एरिया सेंच्युरी एरिया ती टायगर रिजर्व करची म्हणून तेजे तुमचें कितें मत? आमचे मत जे आसा ते स्पश्ट आसा की ही जी हो जो प्रदेश आसा तो प्रदेश व्याघ्र क्षेत्र म्हणून जाहीर करपाचो। त्याच बरोबर स्थानिक लोकांचे जे कितें प्रश्न आसा ते सरकारान ती एक समिती नेमून जाणून घेवचे आनी मानवी दृश्टिकोनांतल्यान आनी पर्यावरणाच्या दृश्टिकोनांतल्यान दोनूय नदरेंतल्यान हे प्रश्न सोडोवपाचे। पूण एक सांगता की गोंय जर वाचोवपाचें आसा जाल्यार म्हादय व्याघ्र क्षेत्र ही काळाची गरज आसा आनी ती जावच्या खातीर नव्या सरकारान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांच्यांनी प्रयत्न करपाचे। सत्तरीतले लोकल लीडर विश्वजित राणी एका अपोज केलो तेणी की आमकां हांगासर कांय डेव्हलपमेंट वर्क करपाक मेळना। सो असले प्रॉब्लेम मागीर कशे सॉर्ट आता डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें हे तुमी जर त्या आमदाराक विचारले जाल्यार तुमकां कळटलें। विकास म्हणजे रानां कातरून झाडां उद्ध्वस्त करून झरे नश्ट करून विकास जायना। विकास करपाचो आसा तो पर्यावरणाचो समतोल सांबाळून करचो आसता। गोयच्या मुस्लिमांनी ह्या विधानसभा वेंचणुकेंत काँग्रेसीक सोडून भाजपाक मतां मारल्यात असो दावो गोवा मुस्लिम फोरमान केला। मनोहर पर्रीकाराचें सरकार एक बरें प्रशासन दितलें अशें मानून मुस्लिमांनी भाजपाक मतां मारल्यात अशें तांणी स्पश्ट केलां। आतां गोवा मुस्लिम फोरमान पर्रीकाराच्या सरकारा कडेन मुस्लिमांक शिक्षणीक स्थानीक प्रशासनाक सरकारी मंडळां आनी हेर म्हत्वाच्या सुवातींनी आरक्षणां दिवपाची मागणी केल्या। अख्खे गोंयचे 2 लाख मुसलमानांनी आमची रिक्वेस्ट ऐकून काँग्रेसीक एक बरोच धडो शिकयल्लो आसा। ह्या फावटी मुस्लिम समाजान जे वोटींग केला तो एक बरो एडमिनिस्ट्रेटर पळोवन केला आनी बरो एडमिनिस्ट्रेटर म्हणटा तो मनोहर पर्रीकर आनी तांणी जे लिडर्स जे कॅन्डिडेट्स घातलेले ते बरे कॅन्डिडेटाक पळोवन खुबशे जाग्यार आमचे मुसलमानांनी सपोर्ट केल्लो आसा। जावं तो वास्को जावं तो कुडचोरे जावं ते फोंड्यार जावं ते मडकय काँग्रेसीन आमकां केन्ना रिप्रेजेंटेशन जावं म्युनिसिपालिटीन जावं पंचायतीन केन्नाच दिवना, जावं कॉर्पोरेशन्स केन्नाच आमकां चेअरमॅन म्हणून करूना। जर हे सरकार आमकां पंचायतीन रिप्रेजेंटेशन म्युनिसिपालिटीन रिप्रेजेंटेशन आनी तशेंच कॉर्पोरेशनान रिप्रेजेंटेशन दिता जाल्यार ह्या सरकाराचे सदांच आमी आभारी आसतले आनी आमकां आशा आसा आमचो जो लिडर आसा तो आमकां हे रिप्रेजेंटेशन दितलो। एक लॉ डिपार्टमेंटान 5 वर्सां पयलीं एक प्रपोजल धाडिल्लो एसेंब्लीक की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक सिमेट्री एक क्रिमेटोरियम आनी एक ग्रेवयार्ड दिवचो म्हणून ल्हानसो प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन। हे जर लॉ जर इम्प्लिमेंट जर करीत जाल्यार सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ज्या जाग्यार सिमेट्रीचो जावं ग्रेवयार्डाचो जावं क्रिमेटोरियमाचो प्रॉब्लम आसा तो सदां खातीर सॉल्व जातलो। आमी रिलीजन बेसिसाचेर रिजर्वेशन मागनात कारण रिलीजन बेसिसाचेर रिजर्वेशन मागप हे अनकॉन्स्टिट्युशनल। वी आर एज्युकेशनली बॅकवर्ड, मुस्लिम्स आर एज्युकेशनली बॅकवर्ड। ऑन दॅट बेसीस वी रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर टू गिव अस रिजर्वेशन्स आनी तशेंच गव्हर्मेंट जॉब्स जे आसात जावं ते पुलीस डिपार्टमेंट जावं ते कलेक्टरान जावं ते आनी खंय। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।